कारापूर प्रकरणाचेर टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणे हाणें प्रतिक्रिया दिल्या। ह्या प्रकरणातल्या ताज्या घडणुकांची ताका खबर ना अशें सांगून ताणें हांव टीव्ही पळयना अशेंय स्पश्ट केलां। पूण कायद्याचे चौकटीन आनी नेमा प्रमाण कारवाय करतले अशेंय मंत्री राणे हाणें सांगलां। मजगतीं ह्या विशीं मंत्र्याक खबर ना जाल्यार ताणें राजिनामो दिवचो अशी थेट मागणी गोंय काँग्रेसीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान केला। पोरने गोंयांत माउंट मेरी कपेला लागसरच्या हेरिटेज झोनात 3 बेकायदेशीर फार्म हाऊस येवपाचे आसा। ह्या बांदकामाक टीसीपीन मान्यताय दिल्या अशें सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीचें म्हणणें। प्लॉटांत भितर वचपाक दिल्लीकारांनी पारंपारीक आडो आशिल्लो तो मोडला। देखून आयतारा 19 जुलयाक हेरिटेज वाटोवपा खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवचे असो उलो सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीन मारला। फाटल्या म्हयन्यांत लामगांवच्या अक्षत नायक ह्या तरणाट्याक लायटीचो शॉक लागून मरण आयिल्लें। माळविंग्या एका घराचें वायरिंग करतना ताका मरण येवपाची घडणूक घडिल्ली। मात घाळपणाक लागून आपल्या पुताचो जीव गेला असो दावो करून अक्षताच्या बापायन दिवचल पुलीस स्टेशनात कागाळ केल्ली। ह्या प्रकरणात आमकां न्याय दिवचो अशी मागणी ताच्या फामिलीन केल्ली। उपरांत फाटल्या सप्तकात दिवचल पुलिशेन लायनमॅन केदार मांद्रेकर आनी समीर मावळींकर हांच्या आड गुन्यांव नोंद करून तपास सुरू केल्लो। उपरांत पुलिशेन तांकां दोगांकूय अटक करून वैयक्तीक जमिनाचेर सोडयले। सरकार शिक्षण क्षेत्रांत जितले पयशे खर्च करता तितले आनीक खंयच्या क्षेत्राचेर करता अशें म्हाका दिसना। अंगणवाडीन जेन्ना भुरगीं वयता तांकां खाण दिता आनीक कितें दिता, पयलीं ते 8वी मेरेन बुकां दिता, युनिफॉर्म दिता, रेनकोट दिता, कळ्ळें न्ही। हें सगळें आसा। हें सांगपा फाटल्यान हेतू कितें की अंगणवाडी वा बालवाडीन जो भुरगो प्रवेश घेता तो 12वी मेरेन तेणी शिकपाक जाय अशें आमकां एक दिसता। पूण तातूंतले 28% म्हणजे 28% जे भुरगे आसा ते 12वी मेरेन पावना। हें सगळी शॉकिंग आसा। गोंय सारकें राज्य जे प्रगत राज्य आसा, गोंयचो एज्युकेशन इंडेक्स हो सामको हाय आसा। पयल्या 5 राज्यां मदीं गोवा एज्युकेशन सेक्टरान आसा। अशा गोंयान 28% भुरगे 12वी मेरेन पावनात हें शॉकिंग। ती भुरगे वतात खंय? कांय जाण नवीन फेल जातात, इश्कॉल सोडटात, 10वीन फेल जातात, इश्कॉल सोडटात, कांय जाण 80 11वीन पडले इश्कॉल सोडटात। हे भुरगे करतात कितें? कांय भुरगे ITI वयतात काय कितें? काय आनीक कितें सेल्फ एम्प्लॉयमेंटाक वयता काय कितें? काय फॅक्ट्रीन कामाक वतात? कितें वता? हाचो एक अभ्यास जावपाक जाय। पूण पयलीन प्रवेश घेतिल्लो भुरगो 12वे मेरेन पावना, तातूंतले 100रांतले 28 भुरगे 12वी मेरेन पावना। ही तुमचे म्हजे खातीर सगळ्यां खातीर हुस्क्याची गजाल आसा। राज्यान अशें पयलींच फावट घडटा की छत्रपती शिवाजी महाराजाचो जो MPAच्या जागेर पुतळो बांदलेलो तो काडच्या खातीर एक हाय सेक्युरिटीची तयारी सद्या जिल्हाधिकारी जो आहा दक्षिण गोंयाचो तेंच्यांनी केल्लेली आसा। हायकोर्टान तो पुतळो काडच्या खातीर जे आदेश दिल्ले त्याच्या उपरांत एक मिटींग जाली आनी त्या मिटिंगेन SP आनी बाकीचे जे ऑफिशियल्स असले MPAचे ते ऑफिशियल्सूय ताका प्रेजेंट असले। आतां तारीख जरी फायनल नासली, तारीख कॉन्फिडेन्शियल दवरलेली आसली तरी शक्यतो ह्या जुलय म्हयन्यान तो पुतळो काडलो वयतलो। सैमाची देणगी आशिल्ले रानात रोहिणीचेर फुलपी अळमी अंदू आषाढी एकादशी पयलींच दर्शन जालें। रानात फुलपी अळमी म्हणटकच दरेकाच्या जिबेक उदक सुट्टा। केन्ना एकदां ही अळमी बाजाराक येतात तांची लोक वाट पळयतात। सिजनाक किमान 1-2दा तरी अळमी खावपाक मेळपाक जाय अशें दरेकल्याक दिसता। देखून अळमी विकत घेवपाक लोक घुरी घालतात। सध्या अळम्याचें प्रमाण कमी आशिल्ल्यान ती म्हारग आसात, तरी लेगीत अळम्याक खूब मागणी आसा। सध्या 800 ते 1000 रुपया वांटो आसा अशें अळम्याचे मोल आसात। पावस पडलो ना जाल्यार अळमी पिकाचेर अंदू परिणाम जावंक शकता असो अदमास आसा। राज्यान फाटले 8 दीस जाले सामको पावस कमी जाला आनी फुडले 8 दीस राज्यान कमी प्रमाणात पावस पडपाची शक्यता आसा। तापमानूय वाडला आनी ताका लागून सामान्य नागरिकां सयत शेतकार चिंतेन आसा। राज्यांत पावस कमी असल्या कारणान शेताची कामां करप काय ना हो प्रश्न शेतकारां मुखार आसा। कृषी खात्यान विनवणी केल्या की शक्यतो ह्या दिसांनी उदक कमी लागत अशें काम करप, न्हंयचे बांयचे शक्य आसा जाल्यार उदक शेताक दिवप आनी ह्या दिसान सारें घालप ना शेताक। ताका लागून सारें घातल्यार चड उदक लागता। ताका लागून ह्या दिसान शेताक फुडले 8 दीस सारें घालपाची प्रक्रिया थांबोवची अशी विनवणी केल्या।